माहिती आणि प्रसार खात्यात राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस मनयलो. आपली प्रतिभा कमोवपाक लोकांक कितलोसोच काळ लागता, कश्ट लागता. म्हणटकच सत्य स्थितीची जाणीव नासतना मिडियांत बेटेच कांय छापचे न्हय. पयलीं वस्तुस्थिती जाणून घेवची म्हण मुखेलमंत्र्यान प्रसार माध्यमांक आव्हान केलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या सुवाळ्याक जेंका सगळ्यांक पुरस्कार मेळ्ळे ते सगळ्यांचे अभिनंदन. जेंका मेळोंक ना तांकां फुडल्या वर्सा मेळचे हाज्या खातीर तांकां शुभेच्छा. आणि डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा की सरकारचे मुखपत्र जर कोण आसचे जाल्यार ते इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन घेतलें आनी म्हाजे कडेन घेतल्या उपरांत त्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी डायरेक्टराक अपॉयंट केल्या उपरांत सेक्रेटरी कडेन तेच उलयतालो की सरकाराच्यो सगळ्यो आयडियाज, सरकाराच्यो सगळ्यो थीम्स, सरकाराच्यो सगळ्यो पॉलिसीज, इवन दो आमी म्हणटा की गव्हर्मेंट पॉलिसीज न्ही तर गव्हर्मेंटाचे एडव्हर्टायजमेंट हाज्या फुडलें सुद्दां म्हणजे स्टेट, नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर कशा पद्दतीन प्रेझेंट करपाचें हें काम सुद्दां खरें म्हणजे इन्फॉर्मेशना कडेन येवपाक जाय. आत्तां ते टुरिजमा कडेन आसा. हांवें हें म्हणत जाल्यार मागीर रोखडी तेजी व्हडली बातमी जातली फाल्यांचेर. बट इट इज ट्रू. The information and publicity department will wide publicity दिवपाचें काम in all sectors. Of course, it is in the tourism sector, industrial sector, health sector, all sectors. The tourism म्हणजे ताका information and publicity, not only in the country, outside the country also. हो जॉब जो आसा वो इन्फॉर्मेशनाचो आसा. हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरीक सांगलां की ताजेर वर्किंग स्टार्ट कर आनी कशा पद्दतीन आमी वर्किंग करतले हाजेर आमकां पळोवचें पडटलें. आनी already he had started on this line. हांव पत्रकारांच्यो बरेचशे फावटी बऱ्योचश्यो समस्या आसता, बट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान खुबश्यो समस्या खुबशे फावटी सोडपाचो आमी प्रयत्न करता. काही समस्या एकदां आमचे कडेन पर्यंत पावना त्या खातीर उरता. बट हे फावटी म्हाका दिसना की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन कनेक्ट उरपा खातीर कोणाचोच प्रॉब्लेम आसचो ना. आमची डायरेक्टर शी इज वर्किंग व्हेरी गुड आणि शी सदांच म्हणजे फ्रेंडली रिलेशन विथ ऑल द रिपोर्टर्स. जे मिडिया आसात म्हणजे बाकीचे सगळे मिडियांत काम करपी हांच्यो काही समस्या आसा. म्हाका दिसता ताका आमी एक्रिडेशन जे आसा, प्रेस एक्रिडेशन, हे मिडियांतल्या थोड्याशा जर्नलिस्टांक आमी अजून दिवंक ना. देर इज समथींग गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो गायडलायन्स अजुनूय आमकां फिट जायना. एकदां म्हाका डिपार्टमेंटांतल्यान एकदां इन्फॉर्मेशन जी चुकता ती प्रेसांतल्यान मेळटा. म्हणजे हांव सकाळी अर्द्या वराच्या पिरियडान म्हणजे हांव सांखळेच्यान पणजे येता म्हणसर हांव मॅक्झिमम पेपर्स चाळटा आनी तितूंतल्यान म्हणजे 4 ते 5 फोन तरी म्हणजे त्या डिपार्टमेंटाक वता. आज तुजी बातमी हायलायट जाल्यार म्हाका हेजेर एक्सप्लेनेशन आयच्या आयज दी म्हणून ऑलवेज. आनी आय एम प्रॅक्टिसींग दीस सदांच. म्हणजे खंयची ना खंयची तरी बातमी आसता आनी तेजेर सांजचे पर्यंत ताजेर क्लॅरिफिकेशनूय येता. इवन दो मॅक्झिमम डिपार्टमेंटाक सांगता यू आन्सर्ड इट म्हणून. की प्रत्येकाक आपली इमेज बिल्ड करपा खातीर वर्सान वर्सां लागता. इज स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स टू बिल्ड द इमेज. कोणूय जावं, एनी वन कॅन. आनी इज वर्किंग इन सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड किंवा एज्युकेशनल फील्ड. म्हणजे एक 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां तो आपली इमेज बिल्ड करपा खातीर एखादो मनीस घालयता. आणि तेजी इमेज स्पॉइल करपा खातीर 1 मिनिट लागना. म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की यू व्हेरीफाय इट. पयलीं व्हेरीफाय करात आनी ताज्या उपरांतूच ते सोशल मिडियाचेरूय व्हायरल करात. कारण एखादो कोणूय कितेंय उलयता ती गजाल वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी आर ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल प्रेस. इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी म्हाका दिसता ताका लागून आमी व्हेरीफाय करप किंवा ताजी दुसरी बाजू समजून घेवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. नाजाल्यार म्हणजे एक 30 वर्सां 25 वर्सांनी खंयचे हांव नॉट ओन्ली इन द पॉलिटिकल फील्ड, हांवें व्हेरियस फील्ड पळयल्या. त्या खातीर म्हणजे कांयच चूक नासतना सुद्दां एकदां एखादो मनीस आपली पूर्ण इमेज जी आसा पूर्ण स्पॉइल जाली वता. त्या खातीर आमी जबाबदार पत्रकार ह्या नात्यान म्हणजे आयच्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन ह्या दिसा शेवटी पत्रकारांनीय बी काही नॉर्म्स फॉलो करप अत्यंत गरजेचें आहा अशें म्हाका दिसता.